दिवचले सेतू संगमाची स्थिती सामकी दयनीय जाल्या। हांगा कोणाचेच लक्ष ना। त्या सुवातेर कोयर पसरला। सुवातेची देखभाल कोणूच करना। ही सुवात दिवचल पालिके खाला दिवची, जेणे करून त्या सुवातेची देखभाल जातली आणि पालिकेकूय येणावळ येतली म्हूण थंयचे थळावे सांगतात। RDX का ब्युरो रिपोर्ट। हांगा सेतू संगम दिवचलेंतलो एक बरो सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन असो एक पॉयंट आसा। आयज जर परिस्थिती पळयशात ह्या सेतू संगमाची जाल्यार सामको एकदम कचरो म्हणा किंवा ते फुटला सगळी झाडां वाडल्या आनी हांगा कोणाचेच लक्ष ना। सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोष्ट अशी आसा की आमी गेल्या कित्येक म्हयन्या पयलीं PWDन गेल्लेले। तेंची वचपाचें कारण इतलें की हो जो प्रिमायसीस आसा हो PWDक लागता प्लस WRDकूय लागता आनी तांच्या कडल्यान आमी रिक्वेस्ट केल्ली की हो प्रिमायसीस आसा तो म्युनिसिपालिटीक हँड ओवर करचो, जेणे करून हेची काळजी घेतली वतली। हेची प्रिमायसीस आसा तो स्वच्छता कितें आसा ती पळोवपाची म्युनिसिपालिटी। त्याच बरोबर हांगासर खुबशे प्रोग्राम जाता, मे बी तांकां रेव्हेन्यू हेच्या पासून जावं शकता, पूण आजून पर्यंत म्युनिसिपालिटीनूय हेचेर कांय लक्ष घेतलेलें ना। आनी आयच्या तारखेर अशें दिसून येता की म्युनिसिपालिटी फक्त एक संगीत खुर्चीन बिजी आसा, आपली खुर्च्यो सांबाळपाक बिजी आसा। आनी हो अशा तरेचो प्रिमायस जो जेच्या पासून लोकांक फायदो आसा तो प्रिमायस बऱ्या तरेन एक मेंटेनन्स दवरपाक ताची ते पूर्णपणे फेल जाल्लेले आसा। आयज एक खंयचें हांव नांव कोणाचें घेयना, पूण तांच्यांनी हाडून स्वामी विवेकानंदाचो पुतळो हांगासर इन्स्टॉल केलो। हांव कितें म्हणटा की एक त्या पुतळ्याचो तरी रिस्पेक्ट दवरा। आयज तेची आयज हालत पळय, नेम प्लेट पळय कितें जाल्लेली आहा ती परिस्थिती। हांगा जर मातसो जर कॅमेरा दाखयशीत हो परिसर कशा तरेन घाण जाल्लो आहा पळय हो दिसून येता। एक मर्डरूय जाल्लो ह्यान पयलीं हांगासर। त्या भायर सकयल जर त्या पुला पोंदा पळयशात जाल्यार तेचेर आनी खुबश्यो गोश्टी आसा की पूण हांगासर ड्रग्स घेता काय कितें, ते सिगरेटीचे खंयचे खुबशे हें आसा। आतां ह्यो गोश्टी जर पळयशात दिवचलेन हेतून पुलिसांची भुमिका इम्पॉर्टंट आसा। पुलिसांनी हेचेर हे घेवपाची गरज आसा, पूण हांगासर म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी तशेंच दिवचलचें राजकारण जें कितें चल्लां एकदम घाण जाल्ला। सर्वसामान्य लोकांची कांयच पर्वा ना आनी जे प्रोजेक्ट जे उदरगत आनी विकासाच्या नांवान जे सरकार आपलो झेंडो दाखयता, आपूण केला, जे कोणाक दिसता की आपूण केला न्हू तेंच्यांनी हांगा येवन पळोवचें आनी हें जें कितें केलां पळय हेची जबाबदारी पयलीं घेवची।